अशें आतां हांवें विचारचें सवाल पयल्या सवालाक की गांस आसा म्हूण चिंता जिणी आनी काव्य हांव एक करूंक साधन करनासा म्हणून तुमी त्यात प्रस्तावना खंय बरयतात सारकें. हें उतर तो वळवडलें आज पर्यंत तें साध्य जालां जिणी आनी काव्य सांगात हाडचें एक साधन साध्य करनंत आसा कित्याक म्हळ्यार ही जिणी केन्ना ती जिणी आनी काव्य एक जाता ते एक परिपूर्ण जाता थंय तें म्हणचें पूण हांव तें प्रयत्न करनंत आसा कित्याक म्हळ्यार हांव एक कावी जावन फकत हिपोक्रेसी वा जस्ट हांवें बरोवचें आनी म्हजो संतोश जोडचो तितल्यार पावना. हें म्हज्या जिणेंत हांव कितल्यांक घालतां तें चड गरजेचें. आतां एक दाखल्याक सांगचें तर म्हज्या पुतान आयल्यावर 10वी क्लास तो परिक्षेक बसलो आनी बसच्या पयलें तो म्हजे कडेन म्हणलो डाडा एखादो वेळा म्हाका बरे मार्क्स मेळना नंतर म्हाका त्या एका व्हडल्या कॉलेजीक त्या कॉलेजीचें नांव सांगना हांव कॉलेजींत म्हाका सीट मेळच्या बरी तुका करूंक जाता गी इन्फ्लुएन्स करयत गी म्हणलो. हांवें म्हणलें ना तूं कितले मार्क्स काडटाय तुका थंय सीट मेळटा जाल्यार तुका मेळटा. इन्फ्लुएन्स म्हज्या जिणेंत ना. हांव खंयच्याय संगतींतली इन्फ्लुएन्स करना. इन्फ्लुएन्स करचें तें एक भ्रश्टाचार म्हूण हांवें ताका सांगलें. तर तो म्हणलो तो कसो भ्रश्टाचार जाता. हांवें सांगलें जर तुका हांव थंय सीट इन्फ्लुएन्स करीन प्रभाव घालून मेळच्या बरी करीन आनीक हुशार भुरग्याची सीट चुकता ताची जिणी बदलता तुजी जिणी एका वाटेन येता ताची ताका थंय आसा जालो तो जागो तूं आपणायताय. हो भ्रश्टाचार हो घरांत हांव तो पयस आसाचे. आतां हांवें कित्याक सांगलें म्हळ्यार जिणी आनी काव्य एक करचें म्हळ्यार हें एक निदर्शन. असली गणितां आमच्या हर एक दीस आमकां मेळटात. जिणी आनी काव्य एक करचें गणितां हर एक दीस. आतां काव्य म्हळ्यार हें म्हजेंत काव्य न्हय. आतां तुमचें काव्य वाचून म्हजी जिणी आनी तें काव्य एक करूंक म्हाका साध्य आसा. आतां हांवें कितलीशीं कविता तुमची वाचल्यांत तातूंत आसचो तो सार सातू म्हज्या जिणेंत घाललो. म्हज्या जिणेचो अर्थ थंय मेळटा म्हूण हांव सोदून काडीन तर जिणी आनी काव्य एक करूंक साध्य जाता. कवी जावचें एक आपोवणगी म्हणलें एक म्हणजे सवाल कित्याक विचारता म्हळ्यार कोणी सक्कड कवी जायनात. जागृत मौनाचो मात्र ती खंयचीय संगत पारखूंक शकता आनी त्या विशयान कितें स्पंदन दिवंक शकता. कवी जावचें एक आपोवणगी वा तुमकां तें कशें आपोवणें म्हणलें. म्हाका हांवें म्हणचें आपोवणें म्हणटा देव आपोवण्याचो उडास येता. हांवें म्हणचें तर देव आपोवणें येवचें तितलें सुलभ न्ही. तो एक भोंवार आसा जे म्हाका म्हज्या घरांत तसलो एक भोंवार आसलो म्हूण भोगता. कित्याक म्हळ्यार म्हजो बाब ताका वाचूंक येतालें बरोवंक येनातलें. तो कृशी करतालो ताका बरोवंक येनातलें. मांयक वाचूंक येनातलें बरोवंक येनातलें. सो मांय बाबा कडेन सांगताली तूं काले वाचताय व्हडल्यान वाच म्हण. आनी ती एक बाबान एक खालय साहित्य आमगेर पथवां येतालीं तें व्हडल्यान वाचची एक संवय केल्ली. तातूंत कविता जावं दी काणयो जावं दी मुख्य जावन कविता. आनी ते शब्द म्हज्या कानाक पडटना कलेगी एक कविते थंय एक आशा वा कलेगी व्हडणी उब जाली. पूण म्हाका कळ्ळें म्हजो बाबूच एक कवी म्हूण. तें हांव 7व्या क्लासींत आसतना म्हाका कळिल्ली गजाल. म्हाका एक स्कॉलरशीप मेळचें आसलें आनी ताका एक परिक्षा आसली. त्या परिक्षेंत दोगांक मात मेळाचें आसलें. एक म्हाका आनी एका भुरग्याक आसलें. हांव फाटीं पडलो आनी त्या भुरग्याक मेळ्ळें. म्हाका बेजाराय जाली कित्याक म्हळ्यार आमकां दुबळीकाय आसली. म्हाका मेळाचें म्हूण आशा आसली. तेन्ना बाबान आमच्या घरच्या आंगणांत थंय माड आसलो आनी माडा मुळांत एक पोपाय आसली. थंय पोपायेच्यो बियो रास आसल्यो आनी त्या पोपायेच्या बियेंक म्हाका दाखोवन तो म्हणलो आरे इतल्यो बियो आसात हांगा ती सगळी जडां जाल्लीं तर हांगा जागो आसा गे म्हणलो. तांतले एक वा दोन ती जडां जावन येतात. अवकाश तशेंच मेळचे पडटा. एक वा दोन अवकाश मेळिल्ले होगडाय नाका. आतां तुका स्कॉलरशीप मेळूं ना तूं बेजार करिनाका.
बहुशा त्या दीस म्हज्या भितर एक कवी जागो जालो. हांवें हायस्कुलांत आसतना कविता बरयल्या, कन्नडा कविता, मात कोंकणी न्हय. आनी एक गजाल म्हळ्यार म्हजो भाऊ कोंकणीन बरयतालो, फादर एस डी कुन्हा म्हणून. तो कविता बरयनातलो, लेखनां बरयतालो. म्हणटना एक देणें आसलें आमच्या कुटुंबांत म्हणून सांगयत. ताच्या उपरांत आनेकलो भाव म्हजो फ्रांसीस डी कुन्हा म्हणून, तो म्हजे वरवीं 2 वर्सां व्हड, आतां पादवा हेडमास्टर. तो कन्नडा कविता बरयतालो पूण दाखयनातलो. ताचें एक फोल्डर आसलें आनी त्या फोल्डरा वयर टच मी नॉट म्हणून पयल्यांत बरोवन घाल्लें. कित्याक म्हळ्यार हांव कांय वचून तिळीन मुकोडना म्हणून तो टच मी नॉट. आनी हांव आपडूंक वचनातलो. पूण ताची कविता कन्नडा नवज्योती म्हणून चिकमंगळूर डेयसिसीचें एक पत्र आसलें, तातूंत प्रकट जाताली. ती वाचून म्हाकाय भगलें म्हज्या भितर कवी आसा ताचे बरीच म्हणून. ताणें आतां कविता बरोवंक सोडल्यांत, पूण हांवें बरोवंक सुरू केलें. त्या उपरांत हांव हायस्कूल शिकतना म्हाका मेळ्ळो एक श्रीधर मास्टर म्हणून. ताणें म्हजेर मस्त प्रभाव केला. कॉलेजीक पावतना PUC शिकतना म्हाका कन्नडा मास्टर मेळ्ळो, ताचेतान प्रभाव मेळ्ळा. LUCS कॉलेजींत म्हाका कन्नडा कविता वाचतना मुख्य जावन सत सांगचे तर दा बेंद्रे वा कुवेंपू तसल्या कवी वगैरे चड प्रभाव म्हाका पडलो बसवण्णाची कविता चुटुका. आतांय म्हाका ताचें एक चुटूक म्हज्या मतींत केदाळे गोत्त आसता. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಂದ ಹರಕೆಯ ಕುರಿ ತೋರಣಕ್ಕೆ ತಂದ तळीर मेयतिತ್ತು. एक संघर्ष ताणें ह्या 2 वाक्यांनी असो घाला की त्या 2 वाक्यांनी इमाज्यो म्हळ्याक आलें, संघर्ष म्हळ्याक आलें. सकट शिकलां आसा. म्हणटना आमच्या कोंकणी कवितेंतावन मुख्य सांगचें तर आमच्या पत्रांनी ती येताली, ताचेतावन म्हाका चड प्रभाव म्हजेर पडोना. कित्याक म्हळ्यार जाफराची कविता कोंकणी पत्रांनी चड येनातली त्या वेळार म्हज्या ल्हानपणांत. जावंक पुरो तो चड राखण्यार वा ती आमची पत्रांक ती ताची कविता समजनातलें जावंक पुरो. आनी सडव जावन आमच्या पत्रांनी येवनची कविता दाटी मोठी आसताली. प्रासांनी बरोवन एका दालयेंत फुलां घाल्ल्या बरी आसली. जाफराची कविता वेगळी आसली, अप्रूपशें वाचूंक मेळटाली. आनी ह्या वरवीं कोणा म्हाका कोंकणी कवितेंतावन त्या वेळाच्या चडीत प्रभाव म्हजेर पडोंक ना. कन्नडा कवितेंतावन आनी इंग्लीश कवितेंतावन चडीत प्रभाव म्हजेर पडला. आनी केन्ना हांवें बरोवंक सुरू केलें, हांवें संपादकाक सुरवेर दिल्ल्या वेळार त्यांनी थंय पयस केल्ली आसा. कित्याक तांणी सांगलें हांगा प्रासनांत म्हणलें आसा. आनी हांवें ती आकाशवाणी करून दिली. थंय युसूफ शेख गोंयचो देवादीन युसूफ शेख तो आसलो आनी आमची शकुंतला किणीबाई आसली. सुमार 30 वर्सां आदली गजाल. शकुंतला किणीबाईन म्हजी कविता वाचून बरीच ल्हान प्रायर हांव कॉलेजीन शिकून आसतनाच ताचे आनी पयलें म्हाका कविता वाचूंक अवकाश दिलो. आनी कविता प्रासाची कविता न्ही, पत्रांनी प्रकट जाल्ली न्ही, ही वेगळी कविता. आनी तिणें म्हजी पाठता पडली. त्या उपरांत वैखंडीत जावन राखणो, जेलो, मित्र आनी सर पत्रांनी म्हजी कविता प्रकट जाल्यांत. पूण म्हजी म्हाका खास जाल्ली, म्हाका खुशी जाल्ली कविता चड जावन आकाशवाणीर प्रकट जाल्या. आनी त्या उपरांत अनुभव चडत येताना हांव गल्फाक गेलो. गल्फांत ताच्या पयलें हांगा जागे कवी ती त्या विशयांत एक क्रांती सूप जाली म्हणत कविता विशयांत. एक जाग, जाफरा, मेल्विन रॉड्रिक्स, विल्यम दी सिल्वा, थंय आमची कविता एकामेका वाचूंक अवकाश मेळटालो, कवी गोश्टीक जाताल्यो आनी थंय लोकां मुखार आमची कविता सादर करूंक अवकाश जातालो. आतां सच सांगचें जाल्यार एक कविता ती वाचतना कश्ट जावची कविता वा वाचतना लोकांक समजनातली कविता तूं केन्ना सादर करताय तेन्ना लोकांक चड समजता. जाफराच्यो कविता हाका एक उदाहरण.
मेल्विनाच्यो कविता ह्यो तश्योच आसल्यो, फ्रेड कुमार कुच्चीकार ताच्यो कविता आसल्यो. म्हणटना थंय काला जाता म्हळ्यार तुजे शब्द कानाक लागतात. आमी 2-3 फावटी एक श्लोक कविताचे पंक्त्यो आमी वाचून वडिलांक सांगतना आयकतल्यांच्या सारथ्यांच्या काळजाक त्यो लागतात. वाचतना पयलेंच एक मायंडसेट आसता, हें कश्टांचें म्हाका नाका म्हूण, पूण आयकतना कान बंद करूंक जायना. आनी त्या वरवीं सांगयत आजकाल आमी कविता ट्रस्ट, आमी कविता वाचन स्पर्धो आमी करता. त्या स्पर्धांत धाकट्या भुरग्यांनी विंसच्यो कविता जावं दी, आमच्या गोंयच्या वा हांगा कोड्याळच्या तरणाट्यांनी विंसच्यो कविता जावं दी, थंय प्रासबद्ध कविता नांदतात. त्यो कविता वेगळ्योच आसतात आनी लोक त्या कवितेक पसंत करतात. आतां प्रासबद्ध कविता म्हणटा हांवें प्रास आसूं नजो म्हणचें न्हय, पूण तेंतूय एक वर्तें कविता म्हळ्यार एक प्रासच म्हूण काणकोणचें ती सूख. तशें तो एक बरो अनुभव जागे कवितान म्हाका मेळ्ळो. त्या उपरांत मेल्विनाची सळावळ गल्फांत ती जाली, थंय हांव आमचे कविता ट्रस्ट दिलें. कविता ट्रस्टांत हांव ताच्या सांगाता मेळोन थोडोसो वावर केलो आनी ह्या वरवीं आमकां कविता लोकांक पावोवंक एक अवकाश जालो. वेगवेगळ्या जाग्यांनी आमी कविता गोश्टी केल्यात. लोकांक कवितेची रूच दिवंक, आयच्या कवितेची रूच दिवंक आमकां अवकाश मेळ्ळो. तुमच्यो कविता वाचतना त्या हर एका कवितेंत कितें एक संघर्श आसा. ह्या विशयांत थोडे विमर्श याच्यामान बरयल्यात. जावं पुरो तो संघर्श 2 काळामध्ये वा 2 संस्कृत्यांमध्ये, 2 धर्मामध्ये, आचरणामध्ये, असे हे संघर्ष तुमच्या कवितेद्वारे थांबोवंक साध्य आसा गे? थांबोवंक साध्य आसा म्हूण हांव सांगना, पूण एक थांबोवचे एक प्रयत्न म्हणचे. आतां हें कशें म्हळ्यार हर एका मनशाक जिणेचो अर्थ वेगळो वेगळो आनी तो वेगळो वेगळो अर्थ मनीस सोदतना संघर्श आपापिंतूय देता. आतां एक सडाव जावन म्हज्या कवितेनी विमर्शे जाल्यात. आजो, बाब, पूत आनी नातू ह्या मध्ये म्हज्यो सडाव थोडीशीं कविता आयल्यात. हें कित्याक आयलां म्हणून सांगचें तर हांव एक पुताच्या जाग्यार आसा आनी आतां तुमी बहुशा त्याच एका जाग्यार आसात म्हणून म्हाका बघचें. आतां हांव एका विशिश्ट काळार आसा. म्हजो एक काळ हांवें पळयला, हांवें गाद्यांत काम केलां, खोल्यो आरयल्यात, लांकूड दवरून च्या केल्या, आळ्यान वाटलां. तो एक विशेश अनुभव. आनी एक अनुभव आसा आयची टॅक्नॉलॉजी. ह्या टॅक्नॉलॉजींत म्हजो पूत आसा, तातूंय हांव मेतेर जावन आसा. ताचे वरवीं आयच्या मट्टाक ताचे वरवीं चड म्हाका गत आसा. आतां हांव खंय आसा, ह्या दोनां मदलो एक गांज. तशें जाल्ल्यान आज जालां कितें म्हळ्यार आमी आमच्या पुर्वजांचे आनी मुखल्या मदें एक दोरो तो म्हज्या कवितेंतल्यान कसो काडूंक साद जाता हें हांव प्रयत्न करना आसा. कित्याक म्हळ्यार आयचीं भुरगीं जनरल नॉलेजींत 100 मार्क्स काडटात. हांवें त्या विशयान कविताय बरयल्या, पूण तांदूळ कसो जाता म्हूण तूं इसाडशी तर ताका गत्तू ना. तो गुगलान सोदून येता. गाद्यांक आमी ताका गाद्याक लागीं आपूण व्हरचें पडटा. म्हणटना हो एक ह्या काळा मध्ये हांवें कशें तो एक तांच्या मदलो पयलो आनी आतांचो ह्या मध्ये हांवें कशें एक बरो गांस जावयेत, एक कवी जावं तें हांव प्रयत्न करना आसा. आनी एक आसा संघर्श आयच्या परिस्थितीचो. आमी पळयता ओडल आमी सांगलें हिंसा, करप्शन, पोल्युशन म्हणटा आमी, एकाद्याची मेळ्ळेपण सोडून आसा, मॉब कल्चर सोडून आसा.
एक मूठ तांदूळ मादून सोर नेलो, ताका धरण मारण ताका लागाट काडलो. आवरान गोणयो गोणयो तांदूळ सोर नेलो. बोळ आसल्यानसर मनीस आवराकी बांदून घालन ताचेर अत्याचार करतो, पूण ताका बोळ ना. ही आयची परिस्थिती. हांवें हें लोकांक सांगूंक आसा, मनशापण म्हळ्यार कितें. मनशापण सांडून आमी मुखार येताना, उतरून वा गुड्डोवन मुखार येताना आमची तकली कॉन्क्रिटी कशी आपटाता, हें म्हजें काम, एका कवीचें काम. म्हज्या सडवत कवितेनी असल्या संघर्शांक हांवें मुखार हाडलां. जावं दी जीवगत, जावं दी म्हाका एक नागपूर म्हणटा गायंदोळ, गायंदोळ कसो खुटको खुटको जाल्यारय मुखार येता. ही इमाज म्हाका एका दुबयंत दिनेश कोरियान सुमार 20 वर्सां आदीं ती कविता वाचली. ही इमाज म्हज्या मतींत अशी तिकल्या की म्हज्या कवितेंत ताणें म्हज्या मतींत घाल्लो गायंदोळ आजुनूय मुखार येता आनी हांव वेगवेगळ्या संगतींक तो कळसिता. त्या गायंदोळाचो संघर्श तो कसो भूत शिकयता आमकां कुटके कुटके जावन. तशेंच म्हज्या कवितेनी भ्रश्टाचार आसा. भ्रश्टाचारांत हांव न्हू घरांत भ्रश्टाचार घरांत कसो उपजाता हांवें व्हडलें एक उदाहरण सांगलें. तशेंच आमच्या दुबळ्यांचें शोशण, प्रगती म्हणून आमी कशें खाल्याक वलयता. शांतीनाथल्या कडेन प्रगती कसली. सो प्रगती म्हळ्यार समाधान. ह्यो पुरस संगत्यो म्हज्या कवितेंत आसात. देखून भौशा अशें लागता की म्हज्या कवितेंत संघर्श चड आसा. कित्याक म्हळ्यार हांव उक्त्यान सांगयत म्हज्यो कविता ज्यो आसा त्यो समाजमुखी आसात. म्हाका पानां वानां विशयांत बरोवंक कश्ट. ह्या कार्यावळीचो मुखेल उद्देश जावन आसा कवीक ताच्याच एका कवितेक भेट करचो एक अवकाश. हें देखून आतां हांव तुमच्या लागीं विचारतां, तुमी रचलेली तुमचीच एक कविता, फाटीं त्या कवितेचो विचार जाल्यार ताचें फाटतळ कितें, कित्याक तुमी ती कविता रचली, ताचे तो न्हू तुमकां कितें निजायकी कितें तुमी सांगूंक आशिल्ल्यात त्या कवितेंत. म्हाका म्हज्योच थोड्यो कविता हांव उंच परत परत वाचच्यो आसात. तांतल्या पैकी वळी नांवाची कविता म्हज्या काळजाक चड लागशिल्ली. ती व्हडली कविता आतां हांवें म्हज्या बाबा विशयान सांगलें. बाब एक क्राशीक. तो कुमेरींत रांदवय करतालो आनी मुख्य जावन आमी मिरसांगेचीं झाडां मिरसांग्यो करताले. आनी त्यो मिरसांग्यो करी जाल्यार ताका वळी बांदूंक आसतालें. पयलें झाडां घालचीं, बियां घालचीं, ती व्हड जाता ताका वळी बांदूंक आसतालें आनी मुखल्या वर्सा त्यो वळी सांठाळूंक आसतालें. हांव तें पळयत आसतालों. बाबाक तें वळींक आसचें तण तें काडूंक हांव कुमक करतालों, गोबर घालून कुमक करतालों. अशें म्हणटाना अशें घडलें की म्हजी जिणी बाबाक आशा आसली हांवें पयसो सजे मस्तू शिकाचे, वाऱ्यार उबाचे, ही ताची आशा आसली. आनी ताची आशा म्हज्या मतींत हांव वाऱ्यार उबोवन पयशे गल्फाक गेलो. पूण ताच्या पयल्यानच उपच्या पयल्यानच बाबाचो आत्मा उबलो. आनी त्या उपरांत हांव रजेर गांवाक आयिल्ल्या वेळार त्यो वळी पळयतना म्हाका भोगल्लें ह्या कवितेंत आसा. बाबाच्यो वळी. ह्या कवितेचें नांव वळी. पणगील पडिल्ल्या कुमेरींत आजुनी दिसतात उब्यो, बाबान सांठाळी नासतना बाकी उरिल्ल्यो त्यो वळी. पणगील पडिल्ल्या कुमेरींत आजुनी दिसतात उब्यो, बाबान सांठाळी नासतना बाकी उरिल्ल्यो त्यो वळी. पयस सिमिस्रेंत कुंभ खुर्साक लोकोवन
लिपुल्ल्या त्या दुबळ्या फोंडार त्या सुके मातयेर वाती जळा नासता वर्सां संपलीं तरी ह्यो वळी दिसतात जिव्यो जिव्यो. पयस सिमिसरेंत कुंभ कुर्साक लोकवन लिपुल्ल्या दुबळ्या फोंडार त्या सुके मातयेर वाती जळा नासता वर्सां संपलीं तरी ह्यो वळी दिसतात जिव्यो जिव्यो. तणान नेटोवन फुलांनी सुरंगार आयिल्ल्या नव्या जिव्या फोंडा भाशेन. तणांनी नेटोवन फुलांनी सुरंगार आयिल्ल्या नव्या जिव्या फोंडा भाशेन बाबान वर्सांनी वर्सां देंवयल्ल्या घामाक जिरायिल्ल्या इटाक सागसां. फुलां हातांनी माती आपडनाये, फुलां हातांनी माती आपडनाये खरोच जायत बरोवंक जावचें ना पुता. लागीं गोबरां कोटक्याच्या हुमरार बसोवन माथ्या वयल्यान भंय उपतना तुवें उबा जाय पुता. माथ्या वयल्यान भंय उपतना मातये हातांनी म्हाका उखलून सांगलें तुवें उबा जाय पुता. बाबाची उतरां जिवी जिवी काळजाक पापसितात. बरोवन शिकून उपचादी हांव तकल्लो आत्मो उबोन गेलो. बरोवन शिकून उपचादी हांव तकल्लो आत्मो उबोन गेलो सर्गा विशेवाक. बेळें पिकोवन तुपें बांदून, बेळें पिकोवन तुपें बांदून वर्सान वर्स उबोन येता. वर्सान वर्स उबोन येता सुक्या फोंडा बदलाक जिवे वळींक देखता. वर्सान वर्स उबोन येता सुक्या फोंडा बदलाक जिवे वळींक देखता. मुळाक घालून वळी बांदतना खरें पिकास उबारतना नित्रांनी जिवाची ती खरस उस्वास पिरंगोणी वळींच्या भितर 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 आयकता. नित्रांनी जिवाची ती खरस उस्वास फिरंगोणी वळींच्या भितर 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 आयकता. ऋण फारीक करून तरी कशें, ऋण फारीक करून तरी कशें हांवी बांदतां वळी, हांवी बांदतां वळी. लिखणेन उस्तितां, लिखणेन उस्तितां बाबाच्या वळींची ती सोबाय, तो ईट कविता वळींनी वळोवंक खरेंच करशेता, खरेंच करशेता.